एक आणि 2 वर्सांनी फाटली 36 वर्सां काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठाराक सारखे उदकूच मेळना। खोतीगांव पंचायतीच्या आवळी, ओवें, बड्डे, मालबड्डे आणि श्रीस्थळ ह्या वाठारांतल्या लोकांक सारकी उदका पुरवण जायना। पायपलायन पुरायपणान कळमेल्या। हे कळमेल्ले पायपलायनींतल्यान उदक गळत आसा, पूण कोणाचे कोणाक पडिल्ले ना। पळयात गोवा 365 ची स्पेशल स्टोरी। वासू पायक गांवकार मंत्री असताना 1984 सरकारान ही पायपलायन घातलेली। उपरांत तिचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना। पायपलायन झाडावेल्यान खडपावेल्यान मेळत तशी व्हेल्या। फाटली 36 वर्सां ती दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान पुरायपणान कळमेल्या। हे कळमेल्ले पायपलायनींतल्यान उदक गळप चालूच आसा। त्या पायपलायनीची परिस्थिती म्हळ्यार ती घातलेल्या 1982 का केन्ना घातली ती तेणी वासू पायक मिनिस्टर आसतना घातलेली आनी तेन्नाच जाले उदकाची सोय ती तेन्ना। तेजे नंतर त्या पायपलायनीचेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन केलें ना। ती पायपलायन पुरा गंजली आसतली पुरा कंप्लीट आनी तें उदक पुरा देवळाडी म्हळ्यार वयतालें। देवळा कडेन वाड्यार सगळ्या मेळटा आमकां। शाबल्ल्या वाड्यार म्हण थंय मेळटालें, इवडे सकयल देसाया वाड्यार मेळटालें, मडवळा वाड्यार शाळेडें सुद्दां मेळटालें। तें आतां खंयच मेळना। फक्त एक बड्ड्यां पुरतें मर्यादीत आहा, बाकी सगळे कडेन ती पायपलायन खराब जाले कडेन। ती गव्हर्मेंटान सारकें केलें जाल्यार मातशें सगळ्यांक बेगीन मातशें लोकांक फायदो जातालो। उदक आसा थंय भरपूर। ती पायपलायन कंप्लीट कळमेली आहा। कळमेन तेजी कांय थ्रेडी बिडी कांय ना। आतां जॉयंट मारता जाल्यार ताका कांय हें ना, ते प्लॅस्टिकान ताका गुठलेले आहा आनीक ताका उदक सारकें येना। आनीक म्हणल्यार तेंची टाकी तर सामकी हें जाल्ली आहा, ताका कांय ना, पुराय ताका दार ना, ते पुराय हें जाल्लें आहा। पावसा टायमार प्रॉब्लम म्हळ्यार थोडे कडेन येता, थोडे कडेन येना उदक। म्हळ्यार ती गळती ही चालू आसता, ताका सारकी उरना। पावसाचेर लोड येता, तेजेर पावसा येणी ते हें वाऱ्यान बिऱ्यान मोडटाय पायप आनी मागीर ते दुरुस्त करपा सारकी त्या टायमार वचपा भरपूर हें कठीण उरता थिंग जंगल आसल्या कारणान। थोडे कडेन वयर सकयल घातले आहाय, वयर झाडांचेर हेजेर तेजेर ते लोंबकळून हाडलेले आसा पायप। कामगार आसात ते कांयच कामाचे नात, फकत बसून आसतात। कनिश्ठ अभियंत्याक सांगल्यार तोवूय आयज फाल्यां करीत आसता। आयज मेरेन पायपलायनीची दुरुस्ती जाल्ली दिसून येवंक ना अशें थळावो नागरीक भिकारो देसायान सांगलें। पळयत तो कितें म्हणटा तो। हे कामगार आसता धड काम करनाय, येता हिंगा बसताय वयताय। आमी कामां येयले म्हण दाखोवपाक ते एक तर तेमी जेईन येयन तेमकां तेमी ऑफिसां बसोवपाचो आमकां उदक मेळटा म्हळ्यार। हे पायपलायन्यो फुटले आहाय आनी 35 वर्सां फाटली पायपलायन ती आजुनी कांय सरना। तेका मदीं मदीं बंद पडले आहाय आनी जेई सांगलें जाल्यार जेई म्हणटा फाल्यां करया, पर करया, अयर करया। ऑफिसाक पयशे न्ही, एकदम सरकारान पयशे नाय आनी जेई आमकां सामान दिना, असली भाशा उलयताय। पायपलायनींतल्यान हाडलेलें उदक सांठोवन दवरपा खातीर बांदलेली टाकी फुटून व्हांवपाक लागल्या। लोकांनी बोळ घालतकीर सरकारान नवी टाकी बांदून दिली। तेच बरोबर नवीन फिल्टरय घातलेलो, पूण 2 वर्सां जालीं तरी हो फिल्टर सुरूच करूंक ना।